म्हाका याद जाता की आमी 4 जाण आमदार निवडून आयले पयल्याच खेपे. काँग्रेसीक मेजॉरिटी नाशिल्ली. याद आसा जाल्यार पळय. काँग्रेसीक 3-4 आमदार कितें कमी पडटाले आनी आमी म्हाका दिसता अशे 4 जाण आनी एमजीचे 16 जाण आयिल्ले. एमजीचे 12 जाण आयिल्ले. 12 आनी आमी 4 16 आनी 5 जाण आमकां कमी पडटाले सरकार फॉर्म करपाक. तातूंत भितर 5 जाणांचो ग्रूप आशिल्लो. तो ग्रूप तेन्ना चर्चील बी अशे थोडे जाण ग्रूप करून चर्चील RSCO डिसूजा बी अशे तो ग्रूप आशिल्लो. ट्युरिस्ट हॉस्टेलां मिटींग जाली तेन्ना शिरसाट बी सगळे आशिल्ले आनी तांणी ठरयलें की आमी जॉयन जावन गव्हर्मेंट फॉर्म करया. चर्चील बी सकयल बशिल्लो ग्रावंड फ्लोराचेर तांच्या हातून. आमी आमच्या भितर डिस्कशन जालें. आमी 12 आनी 4 16 तांकां 5 घेतले जाल्यार गव्हर्मेंट जाता. पूण मागीर आमी थंयच रावले. आमचे थोडे कोण आशिल्ले ते भायर वचून म्हणपाक आमी डिस्कस करता आनी येता भिता. पूण आमकां मागीर अशें कळयलें गेलें की हाका काही कारणाक लागून आमी तांचे बरोबर फॉर्म करपाक शकना. तातूंतल्यान मागीर 2 दिसांनी एमजी फुटली. 4 जाण तेवटेन गेले. 8 जाण उरले एमजी आनी तांणी मागीर काँग्रेसीन त्या वेळाचेर गव्हर्मेंट केलें. पण मुखार जो प्रवास जालो जंय सारकें काटेकोरपणान एमजीचो वोट शेअर हातासपाचे एक स्ट्रॅटेजीक दृश्टीन जर एक वाटचाल जाली. ती वाटचाल तुमकां कितली दिसता बरोबर आशिल्ली? नंबर 1 राजकीय दृश्ट्या बरोबर आशिल्ली आनी ते कित्याक शक्य जालें? ना बिकॉज प्रॉबेबली महाराष्ट्रवादी गोवंतक पक्ष पळय आशिल्लो तांणी हें केन्नाच एंटिसिपेट केलें नासतलें अशें म्हाका दिसता. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल त्या काळांत जर गव्हर्मेंट फॉर्मार केलें जाल्यार कदाचित डॉक्टर काशीनाथ जल्मी सारको मनीस मुख्यमंत्री जाता आशिल्लो. म्हणजे आमी जेन्ना 4 जाण आशिल्ले ते 12 जाण आशिल्ले तें जर गव्हर्मेंट फॉर्मार केलें इंडिपेंडन्साक बी घेवन जाल्यार आमचो बहुधा लिडर तेन्ना तांचो मेजर ग्रूप म्हणटकीर ते भाजपाक परवडनाशिल्लें. आनी एक्चुअली तेन्ना प्रोजेक्ट केल्लो खलपाक याद आसा जाल्यार पळय त्या खलप वॉज टू लीड द हे खलप वॉज प्रोजेक्टेड ऑफिशियली चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट पूण खलप लॉस्ट. खलप त्या इलेक्शनाक पडलो. पूण तें जालें जाल्यार हाका करचें पडटा. ताका लागून पार्टीन तसो परत जर जल्मी सारको मुख्यमंत्री जाल्लो जाल्यार भाजपाची स्वताची वाटचाल खूब खडतर जाता आशिल्ली. नाही ताका खूब मागीर म्हणजे कशें प्रॉस आनी कॉन्स खूब आशिल्ले. ज्या पद्दतीन 2012चें इलेक्शन जालें ज्या पद्दतीन तिकेटी वाटल्यो गेल्यो म्हणजे 2012 परत एकदां दिगंबर कामत म्हणून म्हाका जर प्रोजेक्ट केल्लो पक्षान आनी सांगिल्लें की बाबा आयडेंटिफाय करपाक आमकां मातसो हेल्प कर. कित्याक 5 वर्सां हांवें स्टेबल गव्हर्मेंट दिलां. तूं बारीक पळय गोंयाक स्टेटहूड दितगीर 5 वर्सांचो कालावधी कंप्लीट करपी एकलोच चीफ मिनिस्टर गोंयांत तो दिगंबर कामत. कोणी कदाचित त्या वेळाचेर पार्टीक दिसतालें की आनी कोणाकी प्रोजेक्ट करपाचे विचार आसतले कितें तें वेगळें कितें चलतालें बी अशें म्हणून म्हाजें कानार पडिल्लें. हांव नकळो. पूण म्हाका ज्या पद्दतीन सिटींग चीफ मिनिस्टराक पळय कॉन्फिडन्सान घेवन जावपा जाय आशिल्लें त्या पद्दतीन तें जालें ना. हें